एवरीवन, हांव टीचर स्नेहल। हांव कोंकणी आनी हिंदी हो विशय स्कुलांत शिकयता। परीक्षा लागीं पावली म्हणटकच तुमकां टेन्शन आयलाच आसतलें, पूण टेन्शन घेवपाची गरज ना। हो चॅनल हांवें खासा तुमचेच खातीर तयार केल्लो आसा। ह्या चॅनलाचेर हांव पाठ, कविता, रचना, व्याकरण हांचेर आदारिल्ले व्हिडिओज अपलोड करतलें। तशेंच कांय विशय घेवन तांचेर रिव्हिजन करपी व्हिडिओ अपलोड करतलें। त्या खातीर तुमकां हे व्हिडिओज पळोवपाक जाय, आवडले जाल्यार लायक करात, आपल्या फ्रेंडां वांगडा शेअर करात आणि सबस्क्राइब करपाक विसरनाकात, कारण सबस्क्राइब करप फुकट आसा। तर आयचो महत्वाचो विशय आसा न्हयकारी वाक्यां। फाटल्या व्हिडिओन आमी पळयल्लें की अर्थ बदलनासतना वाक्यां हयकारी कशी करप। आज आमी ह्या व्हिडिओन पळयतलीं अर्थ बदलनासतना वाक्यां न्हयकारी कशी करप। 9वी ते 10वी परीक्षेंत अशे तरेचो हयकारी वा न्हयकारीचेर प्रश्न येता। प्रश्न आसता, सकयल दिल्लीं वाक्यां अर्थ बदलनासतना न्हयकारी करून बरयात। देखीक, कविता रातभर जागी आशिल्ली। आता हे वाक्य आमकां अर्थ बदलनासतना न्हयकारी करपाक जाय। न्हयकारी करप म्हळ्यार हातून ना हें उतर जोडप। देखीक, जर आमी हे वाक्य अशें केलें, कविता रातभर जागी नाशिल्ली, जाल्यार तें चुकीचें जातलें, कारण आमी ना जोडलें खरें, पूण ताचो अर्थ आमी बदललो। तर कितें करप? कविता रातभर जागी आशिल्ली। आता जागी आशिल्ली ह्या उतरांचें आमकां उरफाट्या अर्थाचें उतर बरोवपाक जाय। देखीक, जागी आशिल्ली म्हळ्यार न्हिदूंक ना, तर हे वाक्य जातलें कविता रातभर न्हिदूंक नाशिल्ली, आनी हें जालें न्हयकारी वाक्य। आता भुरग्यांनो हांगा लक्षांत दवरात की आमी अर्थ जो आसा ताचो बदलूंक ना, अर्थ तोच आसा, वाक्य बदलला आनी ताका आमी नाय जोडला। जेन्ना तुमी परीक्षेंत अशे तरेचे हयकारी वा न्हयकारी करतलीं तेन्ना ताचो अर्थ बदलप ना हें मुखेलपणान लक्षांत दवरपाक जाय। फुडें पळोवया आमी न्हयकारीचें आनीक उदाहरण पळोवया। प्रश्न आसा, ताचें दुयेंस चड चड जायत वतालें। आता चड चड ह्या उतराचें उरफाटें आसा, उरफाट्या अर्थाचें उतर आसा कमी। ताचें दुयेंस कमी जायनासलें। तर याद दवरात, जेन्ना आमी वाक्यांत ना हें उतर जोडटलीं तशेंच त्या वाक्याचो अर्थ बदलची ना, तेन्नाच तें करेक्ट जातलें, बरोबर जातलें। फुडें पळोवया, प्रणिता प्रसंगाक तोंड दिवपी चली। तोंड दिवप हाचें उरफाटें फाट करपी चली न्हय। तर आन्सर आसा, जाप आसा, प्रणिता प्रसंगाक फाट करपी चली न्ही। धुवेन आवय बापायक सगळें दिलें। सगळें हेचें उरफाट्या अर्थाचें उतर आसा कांयच, कांयच दिनासतना दवरूंक ना। तर धुवेन आवय बापायक कांयच दिनासतना दवरूंक ना। केशवान विशय बंद केलो म्हळ्यार केशवान विशय चालू दवरलो ना। म्हाका थोडी तरी कोंकणी येताली म्हळ्यार म्हाका चड कोंकणी येनासली। रेंवेचेर धांवप कठीण आसलें। न्हयकारी वाक्य जातलें रेंवेचेर धांवप सोंपें नासलें। सुभाष बाबूनी गांधीजीचें धोरण अमान्य केलें। न्हयकारी वाक्य जातलें सुभाष बाबूनी गांधीजीचें धोरण मान्य केलें ना। ताच्या आंगावयले कपडे निवळ आसले। न्हयकारी जातलें ताच्या आंगावयले कपडे बुरशे नासले। आशा करता की हो न्हयकारीचो विशय तुमकां बरे तरेन समजला आसतलो। जेन्ना तुमी वाक्य न्हयकारी करतले भुरग्यांनो, तेन्ना एक गजाल सामकी लक्षांत दवरा की त्या वाक्यान आमकां ना जोडपाक जाय आनी ताचो अर्थ बदलपाक जायना। अर्थ तोच जो प्रश्नान विचारला तोच अर्थ तुमच्या जापेन उरपाक जाय, आनी थंय जेन्ना तुमी ना हें उतर जोडटलीं तेन्ना तें वाक्य न्हयकारी जातलें। तुमकां कितेंय प्रश्न आसत जाल्यार तुमी कमेंट बॉक्सान जरूर कळयात।
फुडले फावट एका नव्या विशया बरोबर मेळुया. तोपर्यंत देव बरें करूं.